सगळ्यांक येवकार। हांव संदोई त्रिभुवन ढोल ताशे पथकाचे अध्यक्ष रेश्मा गांवस। गेल्या 3 वर्सां आमी ढोल ताशे पथक म्हणून प्रोग्राम करीता, पण लास्ट वर्सा पासून आमी हो ग्रूप रजिस्टर केल्लो आहा आनी अशेंच करून करून आमी ऑल गोवा घुमट महोत्सव ह्यो आयोजीत करपाचें थारायलां। येता ते 22 तारखेक आयतारा दिसा 10 सुमार आमी हो ग्रूप हे प्रोग्राम ऑर्गनायज करपाक थारला। आमकां मुखेल सोयरे कला आनी क्रीडा आनी संस्कृतीक मंत्री गोवा राज्य डॉक्टर रमेश तवडकर जी हे प्रमुख पावणे म्हणून आमकां लाभलेले आहा। तशेंच आमचे थिवी मतदारसंघ आमदार निळखंड हळर्णकर, तशेंच जिल्हा पंचायत सदस्य श्री निलेश कांबळी, सरपंच सिरसय तेजा कांदोळकर, देवस्थान अध्यक्ष उमाकांत कुडणेकर हे आमकां लाभलेले आहा। आमी टोटल 15 ग्रूप इन्वायट केलेले आशिल्ले, पण आमकां आनी भितून 4 ॲड जाले। सो आमचो सकाळी 10 प्रोग्राम सुरू जातलो तो रातचे 8-9 जातले आमकां। सो आनी ह्या ग्रुपाचो उद्देश इतलेच आहा हेजे की आमी चूल मूल ना पळयता बायलांनी आपल्या कलागुणाचो वाव ह्या प्लॅटफॉर्माचेर करपाचें थारायलां। सो आनी ह्या प्रसंगी आमी जी 60 वर्साच्या वयर बायलां तेंचो आमी सत्कार मुर्ती सोहळा असो थारायला घडोवन हाडपाक थारायला। तितून आमकां सो प्राची पेडणेकर, श्रीमती जानकी कोरगांवकर, श्रीमती उज्वला साळगांवकर, श्रीमती राधा नाईक, श्रीमती दीपा फडटे आनी श्रीमती पार्वती कांबळे यांचो आमी सत्कार करायचो हें केलें। तर तूं बायलांक इतल्या बायलांक घेवन फुडें सरता। खूब चढा उतार आयले हांगा, पण तरी आमची बायलां फाटीं फुडें रावनात, कशें टायम काडून येतात हांगा प्रॅक्टिसेक येतात, नवीन येतात। आतां आमी पळय ढोल म्हटल्यार न्ही सुरवात ढोल म्हणून केले, पण ढोल पण आमी गोफ शिकले हांगा। आमच्या बायलांनी केन्ना शूज घालूंक नासले हांगा, अशें आयकलें बायलांचो म्हाका फीडबॅक मेळ्ळो की आमी रेश्मा आकोर आसतना हे घातले शूज, पण ह्या ढोल तशा खातीर पांयान बूट घालपाक लागले ती बायलां। केन्ना तेंच्या ती कुर्ता घालून अर्दी सगळीं आतां घालता कुर्ता पॅन्टी घालून, पण ते घालपाक लागले हेतून। आनी आतां हितून येतलो आतां हे इतलेंच हें आहा की ह्या ढोल तशेंसून आमकां भजन शिकपाक जाय। दिंडी आमी दिंडी सुद्दां 9 वर्सां पयलीं दिंडी केल्या हांगा, कळ्ळें। दिंडी भजन जे कितें फोक डान्स ती सगळीं बायलां आपूण तेंच्यांनी ह्या 24 वरां आमकां देवान दिल्लेलीं आहा, भितून 1 वर आमी आमच्या खातीर राखून धरून हें करपाचें इतलोच उद्देश ह्या ग्रुपा पासून आहा।